की आमची फोंडेची मार्केट जे आसा ते मार्केटाचे काही शॉपाचे हे सेटलमेंट जावपाचें उरलेले ते सेटलमेंट खातीर ते उरलं ते आतां ते सेटलमेंट जालो आनी ती आतां त्या जाग्यार तेंचे बांदकाम उरलां कन्स्ट्रक्शन. क्रांती मैदान हे पालिकेच्या अधिकार कक्षेत येता. मैदानार ब्युटिफिकेशन म्हणजे कितें केला ते पालिकेच्या परवानगे शिवाय प्रोजेक्टाची चौकशी जावंक जाय म्हूण रवी मागता. क्रांती मैदान जे आसा ते मालक आहा ते म्युन्सिपालिटीचो आनी म्युन्सिपालिटीन ते हें करपाचें ना, ते स्वता ताब्यात घेवन तेजी देखभाल तेणी करपाची. मात रवीच्या घराक घेतिल्ल्या ह्या मिटिंगेचो विधानसभेत मंगळारा बरोच बोवाळ जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याच मंत्री आमदारान ऑफिसरांक तांचे खाजगी घरां आपोवप ना. मीटिंग फक्त उपजिल्लोधिकाऱ्याचे ऑफिस, मंत्र्याचे कॅबिन, शासकीय घर वा डिपार्टमेंटान जातली म्हूण आतां सर्क्युलर काडला. ताचेर रवी चाळवलो. विषय ना, एक दिसाची असेंब्ली आणि आम्ही मांडप कोणाकडेन, आम्ही कोणाकडे मांडप माननीय हो सभासद सांगता, इन्स्ट्रक्शन दिता घराकडे वचपाक ना, आमदारांच्या ऑफिसात वचपाक ना, खंयचे कायद्यान माननीय सभासद माननीय सभासद रवी नाईक इन्स्ट्रक्शन सीएमएस गिवन. माननीय सभासद रवी नाईक बसून घेवचे. माननीय मुख्यमंत्री उलयतात. ताणें केला ते करपाची गरज नाशिल्लें. आय इश्यूड डायरेक्शन टुडे दॅट नो मिटिंग्स विल बी हेल्ड इन पर्सनल रेजिडेन्सीज of any public representative, only offices and official residences of ministers and offices of the concerned department or deputy collectors. I have issued instruction today, circular, कारण सगळ्या ऑफिसरांक व्हरता, आपल्या घरा व्हरतात आनी बसयतात आनी त्यो पेटयता सोड. तेवटेन लोक ऑफिसरांक सोदीत भोंवतात. That is not accepted. You will have to conduct a meeting at collector's office or office of the concerned department. And that is uniform rule for everyone. सगळ्यांनी नोंद घेवची. That is including ministers also, if other than his official residence. हुकुमशाही झाली. हुकुमशाही माननीय सभासद न तू एक खंयच्या आमदारा फाटलें उदाहरण दिता आणि उदाहरण दिता आणि तू म्हणटा त्यांच्या घराडो ना. माननीय सभासद रवी नाईक except ministers who can conduct meetings in their offices or official residence. Government an dille. No other person can have a meeting in places of his choice. It should be either at the office of the concerned department or at deputy collector. If there are multi-departmental meeting, deputy collectorच्या ऑफिसान घे. We have permitted that. कोणाच्या घरा वचून मिटिंगो घेवपाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी वचपाची not at the MLA office also. Office. Not even MLA office. What about office? No. स्पीकर लोकशाही ऑफिसांनी हुकुमशाही करता. आमदाराची ऑफिसां जे असतात माननीय सभासद मिटिंग अरे लुईसी, तू आमदाराच्या घराकडे देऊ नका, ऑफिसात आमदाराच्या. Very clear. माननीय सभासद रवी नाईक तुमचे अपोजिशन लिडर. इतिहास सांग. आफ्टर लिबरेशन मागता, आफ्टर हे स्वतंत्र जातरी हे पहिले फाट तू हुकुमशाही करता. आमदारांची ऑफिस असतात थंय जेन्ना ताजो पब्लीक दरबार भरता तेन्ना ऑफिसांनी आपोवचोच पडटा. कोण जयी असतात कन्सर्न जयी तांकां ते आमदार आपयतलेच. आतां तुमी आतां ह्या नवेच कायदो काडटा की चड आमचे आमदार म्हणून तुमचे थोडे आहा म्हणून. हुकुमशाही माननीय सभासद रवी नाईक आमचे फोंड्या कलेक्टर ऑफिस ना. रवीच्या एका मिटिंगे उपरांत आतां सगळ्यांक नेम लागू. खंयचो आमदार मंत्री आतां ऑफिसरांक तांच्या प्रायव्हेट घरा आफोवंक शकचो ना. मिटींग घेतल्यार शासकीय कॅबिन, डिपार्टमेंट वा शासकीय निवासस्थानार. आमदाराच्या ऑफिसांनी सुद्धा ऑफिसरांक आपोवप ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.